प्राचीत काळाचो पयलो आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती संभ्रम आनी आयची सर वाचपां आमकां ताळण्या विशांत नियाळूंक उलो दिता. भाग्यवान जाकोब आपल्या पत्रांत म्हणटा, कोणीय मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण म्हणनाय, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगर हर एक व्यक्तीक आपल्योच व्हडण्यो ताळण्यो हाडटात. ह्या संवसारांत कोणाकच ताळणी येनात म्हणूंक जायना, कित्याक जेजूकी ताळणी आयिल्ली. मनीस सैमान आसकत आनी ताळण्यांत सांपडूंक आनी पातकांत पडूंक सबार संदर्भ. आमकां सर्वांक संवसाराची, देंवसाराची आनी कुडीची ताळणी आसत. पूण ताचेर कशें जैत व्हरचें म्हूण आमच्या स्वाम्यान ताका आयिल्ल्या ताळण्याचेर जैत व्हरून आमकां शिकयलें. पवित्र सभा आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां मागणी, दान धर्म आनी उपास म्हळी 3 हातेरां दिता. तांचो उपयोग आमी करया आनी आमच्या खोट्या वंदवण्याचेर निगा दवरया. आमकां ताळणी येतना आमी एकसुरी न्हय, बगर जेजू आमचे संगी आमकां जैत व्हरूंक आदार दिवंक आसा म्हणलें भरवशा. आनी ताळण्या वयर जैत व्हरूंक ह्या संभ्रमांत विशेश कृपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें विंचून काडलां. आनी देव आपल्या विंचलेल्या परजेक गुलामपणांतावन स्वातंत्र्याक कुशीन व्हरता. ह्या ताच्या उपकारा पासो ती तांच्या बेळ्यांतलें पयलें फळ ताका बली जावन भेटयतात. हें उतर इस्रायल परजेच्या भावार्थाच्या परगटणेची आमकां उगडास करता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावल क्रिस्ताचेर आसचो आमचो भावार्थ उक्त्यान परगटूंक आपयता. देवान जेजूक मरणांतलो जिवंत उठयलो आनी ह्या भावार्थाचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडलां. हें उतर कशें सुरवेले क्रिस्तांव आपल्या भावार्थाची परगटणी करतात म्हणलें आमकां उगडापें करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता आमकां जेजूच्या 3 ताळण्यां विशांत कळयता, उंड्याचें, नांव जोडचें आनी अधिकाराचें. जेजूचे ताळण्याचे घडीत आमकां 2 सक्ते विशांत उगडापें करता. एक देवाची सकत आनी दुसरी देंवसाराची भुलवणी. पूण जेजू आमी कशें आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरयत म्हणलें आमकां शिकयता. तर ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी संवसारी ताळण्याक आनी ओडण्याक बली जायनासतना तुज्या उतराक साक सावन जिवंक तांकां आदार दी आनी तांच्या देखीवन जिणे वरवीं भावार्थ्यांक ताळण्या वयर जैत जोडूंक तांणी मेलफंक जायशें तांकां तुज्या दैवीक प्रेरणान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी संवसारी बोलवण्यांक लब्ध नासतना सेवेच्या मनोभावान भरून सर पंगडाच्या लोकांच्या उदरगते पासून वावरूंक तांचे थंय उदार मन आनी मोवाळ काळीज रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्त आनी प्रायस्तां पासून. दयाळा बापा, आमचे फिरगजेन जिवच्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांक आपले जिणेंत येवच्या सर एकसूरपणाच्या ताळण्या वेळी तुजो मोगाचो सांगात लाभय. देंवसाराच्या भुलवणेक वळख जायनासतना जिवी तुजे कुशे प्रकार भरवशान जिवंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी वजणां पासून. विस्वासी बापा, सर भुरग्यांनी तांचे लिसांव बऱ्यान करूंक तांकां तुज्या दैवीक जाणवायेन भर. वार्षिक परीक्षा लागीं पावल्या आसतना तांणी आपली जबाबदारी समजून तांच्या परीक्षांक बरी तयारी करूंक आनी गरिश्ट अंक घेवंक तांचे प्रयत्न जारी दवरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या मिसाच्या बलिदानाक जमल्या पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी मनशा जिवाची वास्तविकता समजून संवसाराच्या आनी देंवसाराच्या बोलावण्यांक बोलानासता हो प्राचीत काळ कुरपेन आनी फळादीकपणी सारूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.